मुरगांवांत खंय तरी राग काडपाचें षडयंत्र चालू आसा आनी ह्या परिस्थितीत बीएलओ दबावा खाला काम करपाक लागल्यात। डेप्युटी कलेक्टरान उतर दिल्ले ज्यो नोटीशी दितले तांकां 7 दिसांचो वेळ दितले म्हण, त्या बरोबर विरोध करप्यांकूय नोटीशी दिवपाक जाय म्हण सांगिल्लें। मात आतां अधिकारी मंत्र्याच्या दबावा खाला काम करता अशें दिसता म्हण संकल्प आमोणकर उलयला। RDX खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। आतां पयलींसून हांव सांगीत येयलेलो आसा की जे सिट्युएशन मुरगांव गोवान आसा ते खंयचे तरी राग काडपाचे क्षेत्रान चल्लेले आसा आनी अशे भितर कितें जाल्लेले BLO जे आसा ते अंडर प्रेशर काम करपाक लागलेले आसा आनी हेजे भितर जर टोटल इन्वॉल्वमेंट आसा जाल्यार स्थानीक आमदार जो मिनिस्टर आसा मिलिंद नायक तेजे चडान चड इन्वॉल्वमेंट आसा। सगळे कडेन तो प्रेशर घालपाक सोदता। हे जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा तांकां ते प्रेशराच्या अंडर काम करपाक लागलेले आसा। ज्या प्रमाणे आमकां डेप्युटी कलेक्टरान जे उतार दिल्लेले जी नोटिसीस आमी सर्व करतले तांकां जेंची नांवां डिलीट जावपाची आसा तांकां आमी 7 दिसाचो टायम दितलो आनी तेच्या बरोबर आमी डिमांड केलेलो ऑब्जेक्टराकूय नोटीस सर्व जावंक जाय म्हणून जे कोणें ऑब्जेक्ट केला म्हणून आनी आमकां प्रॉमीस केलेले डेप्युटी कलेक्टरान कितें बाबा ताका ऑब्जेक्टराक प्लस जे नांव मनशाचें नांव डिलीट करता दोगांकूय नोटीस सर्व करतले म्हणून आनी त्या प्रमाणे जेन्ना आमी पळयलें जाल्यार 2 भाशेंची नोटीस काडलेली, एक ऑब्जेक्टराक काडलेली आनी एक जे मनशाचें नांव डिलीट जाता पळय ताका काडलेली नोटीस। बट जेन्ना हांव सकाळी जेन्ना आमचे सगळे BLA आमचे पार्टीचे जेन्ना BLA आमचे BLO बरोबर जेन्ना फिल्डार गेले आनी तांकां सांगले बाबा जे ऑब्जेक्टरांची नोटीस सर्व करा जाल्यार ते म्हणपाक लागले ना आमकां इन्स्ट्रक्शन दिला आमच्या ऑफिसांसून कितें बाबा सद्या ऑब्जेक्टराक नोटीस सर्व करनाका, ओन्ली नांवां कोणाची डिलीट करपाची फक्त तांकां सर्व करा म्हणून। हांवें जेन्ना विचारलें मामलेदाराक बाबा हे कशें जावंक शकता काय म्हणून, जेन्ना तुमी आमकां प्रॉमीस केल्लेले, जेन्ना तुमी आमकां एक उतार दिल्लेले आनी तुमी दोगांयकूय नोटीस काडलेली जाल्यार फक्त एकूच मनशाक कित्याक तुमी नोटीस सर्व करता जेचें नांव डिलीट करपाक। सो हांगा कितें दिसता कितें तरी हिडन एजंडा आसा आनी डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार तशेंच म्हाका दिसता BLO हे मंत्र्याच्या प्रेशराच्या अंडर काम करता आनी जे ऑब्जेक्टराक आनी तेकावूय जे नोटीस सर्व जावंक जाय आसली ती एकूच नोटीस सर्व करता आतां आनी ताका नोटीस सर्व करना आमच्या ऑब्जेक्टराक। सो हे खंय तरी फटींगपणां चल्लेली आसा। हांव मागता जे बाबा जे ऑब्जेक्टर आसा तेकावूय भितर नोटीस सर्व जावंक जाय आनी ते दुसऱ्या मनशाकूय जे डिलिशनाक नांव आसा तेकावूय नोटीस सर्व जावंक जाय। सो आयज आतां जे आमी डिमांड केला मामलेदाराक सांगला की बेगीनच्या बेगीन ही नोटीस सर्व जावंक जाय। आयज हांव स्वता BLA म्हणून पार्ट नंबर 22 रावलेलो आसा आनी जो BLO आसा तेज्या वांगडा स्वता हांव भोंवता सगळ्यांक नोटीसीस दिवपाक। जे लोक म्हणटा आमी इतली वर्सां जाली हांगा रावता आनी आमचें नांव डिलिशनाक घातलेलें आसा हे खंय तरी वायट दिसता। हे लोक स्थानीक हांगा आसा कितें हे चडशे लोक तुमी हांगा पयली ही घरां पळयलेले लेबर क्लास लोक आसा, हे चडशे कितें सबंद दिसाक ते जोडपाक वयता लेबर क्लास म्हणून खंय तरी कामाक वयता सांजच्या घरा कडेन येता। सो आयज ते म्हणटा आमी घरा कडेन ना म्हणून आमची नांवां डिलिशनाक काडलेली आसा हे खंय तरी रॉंग। सो हांव मागता हे गव्हर्मेंटा कडेन हेजे भितर एक मामलेदारा कडेन डेप्युटी कलेक्टर फेर इन्क्वायरी जावची। बट खंय तरी म्हाका दिसता हेंच्या फाटल्यान हिडन एजंडा आसा आनी हे खंय तरी मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर आनी BLO प्रेशराचेर अंडर हे गव्हर्मेंटाच्या प्रेशराच्या अंडर काम करता।